तुझ्या नावान सोम्या भक्तीना आमी आयल्याव भेटूंच्या आमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्याक तुझे दैवीक वरदान सर्गी मानांत आमकां तूं पोसताय उंड्या वायनांच तूं कास्तून दिताय जिविता कारणान दादोस करताय तुझे थंय आमकां एकवटायताय तुझ्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी आयल्याव भेटूंच्याक आमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्याक तुझे दैवीक वरदान आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समूह आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आयची देवस्तुती एकाच नीज देवा सत म्हणूंक आनी ताच्या सर्गींच्या राजाक साक्ष दिवंक उलो दिता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान सबार जाणांक आमी विसरता आमच्या कश्टां वेळार कुमो केल्ल्यांक विसरता जी कोण आमच्या जिवितांत प्रमुख पात्र घेतात तांकां आमी विसरता हेंच आयच्या पयल्या वचपांत घडटा बंदडेतावन सुटका दिल्ल्या नीज देवाक इस्रायल लोक विसरता सर अडचणी आनी दगदोन्या मदें भोव ल्हान आसलेले देवाचें उतर आज सगळ्या संवसारार विस्तारलां त्या देखून जेजू सर्गींचे राज सासवाच्या बियाक आनी खमीराक तुलन करता आज इगर्ज माता आपणाच्या उतरां आनी जिविता मुखान सर्गींचे राज परगट केल्ल्या लोयलाच्या सा इनासाचें स्मरण करता तर मोगाच्यानो देवाच्या पवित्र नांवाक महिमा हाडूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळा मागया तशेंच आज जल्मादीस संभ्रमच्या बाप स्टीवन लोबो हांचे पासोती मागया देव तांकां बरी भलायकी आनी शांत समाधान फावो करूंक आनी देवाचे मिसा मुंदान व्हरूंक जाय अशी कृपा देव तांकां फावो कर म्हूण ह्या वेळा मागया आमची पातकां उड्याचा गाडया आनी देवाचे बक्षाने मागया हांव पातकी सर्वपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपदार देव आमचे काकूट करूं आनी आमचे पथकां बक्षूं आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया सर्वपदार ससनाच्या देवा सोडवण्याच्या कामान जेजू भोव लक्षिलो बागेली जावन तुझ्या नावाक अधिक अधिक वर्तमान जोडून तुवें भगवंतीन आसा सगळें सक्तीन वावरूंक आपयलोय ताचें शिकोवन मनांत दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत बरें झुजूंक आनी सरकार ताच्या सांगाता जायत्यो मुकुट जोडूंक आमकां फावो कर
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोमे पवित्रात्म्याच्या एकपणा जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइजे आपल्या हातांनी सोल्ल्या शासनाचो फळयो घेवन दोंगरा वयलो सकलां देंवलो. फळयांच्या दोनी कुशींनी मुखल्यान आनी फाटल्यान बरोवन घाल्लें. ह्यो फळयो जावन आसल्यो देवाचेंच काम आनी तें बरोवप जावन आसलें देवाचेंच बरोवप. फळयांचेर कांथयलें तें. जोशुआन लोकांची बोबाट आयकली आनी ताणें मोइजेक म्हळें, शिबिरांत झुजाचो आवाज आयकता. मोइजेन ताका जाप दिली, जैताचे बोबाटेचो आवाज न्हय तो, सोलवण्याच्या रुदनाचो आवाजय न्हय तो. हांव आयकता तो आवाज गायनाचो. मोइजे शिबिरा लागीं पावत आसतना ताणें वासरू आनी लोकांचो नाच पळयलो. तो रागान पेटलो. ताणें आपल्या हातांतल्यो फळयो धरणीर मारल्यो आनी त्यो पर्वताच्या मुळांत फोडल्यो. ताणें लोकान केल्लें वासरू उज्यान लासलें. ताचो बारीक पिठो केलो आनी तो पिठो उदकान शिमटायलो. ताणें तें उदक इस्रायेलींतांक पियोंक लायलें. मोइजेन आरोनाक म्हळें, येदे व्हड पातक तुवें हे पोरजेचेर हाडूंक ताणें तुका कितें केलां? आरोनान ताका जाप दिली, म्हजो धनी हे परी रागार जायना जावं. ही पोरजां कितले सोंपेपणी वायट करूंक पावता म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हाका म्हळें, आमचे फुडल्यान वचूंक आमकां एक देव करून दी. आमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या त्या मोइजेक कितें जालां म्हूण आमी नेनाव. हांवें ताका म्हळें, कोणा कडेन भांगार आसा? तांणी आपलें भांगार काडून म्हाका दिलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हें वासरू भायर आयलें. दुसऱ्या दिसा मोइजेन म्हळें, तुमी एक व्हड पातक केलां, पूण हांव आतां सर्वेस्परा लागीं वेतां. तुमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक म्हज्यान साद जावंकी पुरो. अशें मोइजे सर्वेस्परा लागीं पाटी गेलो. ताणें म्हळें, हांव भोव खंतिश्ट जालां. हे पोरजेन आपणाक एक देव करून व्हड पातक केलां. पूण आतां तुजी कुशी वय जाल्यार तुज्यान तांचें हें पातक भोगसूंक जाता. नांतर तुवें बरयल्ल्या त्या पुस्तकांतलें म्हजें नांव पुसून काड. सर्वेस्परान मोइजेक जाप दिली, जांणी म्हजे विरोध पातक केलां ताका म्हज्या पुस्तकांतली हांव पुसून काडटलों. पूण तूं आतां वच आनी हांवें तुका सांगलेले ते सुवातेक लोकांक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो, पूण म्हजे बेठेच्या दिसा तांच्या पातकां पासत हांव तांकां शिक्षा लायतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरू पेटलें. कडयलेल्या लोहाचे बोंब्याक ती सरपडली. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो. तण खातेल्या त्या पाड्याक तांणी पटलून धरलो. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. इजिप्तान महात कार्यां, हामाच्या देशांत अद्भुतां, तांबड्या दर्या लागसर आजापा केल्ल्या देवाक आपल्या तारोकाक ती विसरली. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. देखून सर्वेस्परान तांकां नाश करून चिंतलें. पूण देवाचो विस्नार मोइजे मदें पडलो आनी तांचो विबाट जायनाशें ताचो पेटलेलो क्रोध ताणें पालवयलो. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. ताचे सगळे रचने प्रथम फळां आमी जावच्याक ताचे स्वंत कुशेन सताच्या उतरां मरिफात बापान आमकां रचल्यान. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवय असो, तुमचे सवे आसो. सहमत प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्त. महिमा तुकाय सम्या. अनेको पर जेजून तांच्या मुखार घाली. सर्गींचे राज एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सस्वा बिया बोरी निजायकी ते बी सौर बियां पैकी ल्हान पूण वाडटस सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जातना अंतराची सुकणी येवन ताचेर खांद्यांनी घोंटेर बांदतात. जेजून तांकां आनीक ओपार सांगली. सर्गींचे राज एक स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठांत भरलेल्या खमिरा बरी. क्रमेन तें पीठ सगळें पुगलें. वो सर्व संगती जेजू वापरांनी लोकां लागीं उलयलो. वापरी विणे तांचे लागीं तो उलयनातलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात सांगलें तें. वापरून हांव उलयतलों. संवसारी स्थापन तावन गुपीत आसलो संगती हांव प्रगट करतलों. देवाचे उतर हें वाकर्णी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी ह्या दिसांनी पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतले वा ग्रंथांतले नियाळ करनासांव. आनी आयच्या श्लोकांत बरें करून आमकां समजयलां तांणी इस्रायल घरांनी केल्ल्यो पाताक. कितें पुरो पाताक ताणें त्या लोकांनी केलें आनी तांच्या लिडर्सांनी कशें त्या इस्रायल घरांक देवा तावन बोक्साणें मेळ्ळें, बोक्साणें मागलें तांणी म्हणून. इस्रायल घरांक एकच देव, ओन्ली वन गॉड. आनी तांणी तांच्या जिवितांत त्या एकल्या देवाक मात्र तांणी आराधन करूंक जाय आसलें. पूण आतां ते इस्रायल तावन इजिप्तांत आसात थंयसर तांकां इल्लें कश्ट जातीत आसा. आनी कश्ट कितें म्हळ्यार त्या समाजांत कितें जाता तें तांकां इन्फ्लुएन्स जाता येता तांचे वयर. थंय कितें जाता त्या ह्या लोकांचे वयर इन्फ्लुएन्स जाता येता. ताचे देखून आमी आज पळयलें मोइशे पर्वताक येता, देवा लागीं उलोवन तो देवाचे उपदेश घेवन सेकेल येतना तो थंयसर पळयता. वो लोक देवाक तुमकां रचलेल्या त्या खडपाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जम दिल्ल्या देवाचो तुमी आतां उडास खरिनात, ती खरनात. ते आतां त्या वस्रू करून ताका ते आराधन पुजा करतले. हें पळयल्लो मोइशे निजायकी ताका भोगलें. हांवें तांकां इतलें पुराय केलें ह्या लोकांक, पूण म्हज्या देवाक तांणी सांडलें. आनी मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हें घडीत हर एका दिसा आमच्या कुटुंबांनी
चलता. हर एका दिसा एवरी डे आमकां इतलो बळवंत देव आसतना, पावरफूल गॉड, आमी कितले फावटी ह्या निजा देवाक सोडून आमी आमचेच देवाक पुजा करिना. मस्त पटी करता आमी, मस्त पयशे येता आमी, मस्त पयशे येता, पूण जाल्यार आमी लास्टाक येवन पावचे आमच्या देवा लागीं मात्र. एक सन्निवेश, एक सिच्युएशनांत आमी पयशे येता. मयजो आसा, मयजे देवा लागीं येता आनी म्हणटा, हळाय ताणी पाताक केलां बक्षी. आमकां धैर्य आसचे आवय बापूय जाल्ल्यांक कितेंय घडटना आमकां मयजे बरी एक धैर्य आसचे सांगूंक. आमच्या कुटुंबांत हांव धरलें वयर मुसेर. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज आमी हें वाचपा नियाळ करता आसतना देवा लागीं मागया तो देव आमकांय मयजेक कशें ताणें कुमोक केलें गी तशेंच आमकांय कुमोक करून आमी आमच्या लोकांक देवा लागीं व्हरूंक प्रयत्न करया. Opunge Bapa vundo goanso wainda kam folanso folamcha vavraso gurtamcha mogaso opunge Bapa mo kalzaso सर्वेस por deva सृष्टी रचणारा भेटयता तुका मुंडो गोवांचो मनशांच्या वावरान केल्लो प्रेतुमेन दिल्लो आत्मीक पोशण जातलो. ओपून गे बापा मुंडो गोवांचो वायंदका फळांचो फोळामच्या वावराचो गुर्तामच्या मोगाचो ओपून गे बापा मो काळजाचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदार देवा बापाक मानता तशें जावन म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस पोर मानून घेव. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा, हें पवित्र बलिदान सगळें पवित्राचें सर करून तुवें आमकां दिलाय. भगवंतीन सच्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पिता आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेंपणी पवित्र कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस पोरातय उबारता. सरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सरेस्परा पवित्र बापा, सर्पद आनी सस्नाच्या देवा, सवकाळी आनी सवथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. इनास लोयोला तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवणी आमचे गिन्यान उजवडयता. ताच्या मग्नाच्या धर्मान आमकां तो सांबाळटा. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन सर्गीन तुका जय जय.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उन्सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मारून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणे कराराचें रगत, पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, ही म्हज्या उडासाक करार. Bhavata so good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता, तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतरे आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्प्राके पृथ्वीचेर विसरलेले तुजे पयस बिसो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर, तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्यान समेजतान तुजे परजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर. आम्हा समस्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती भगेवन दमदूत आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा संवंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडो दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्पर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नातेतल्यांक आमकां तुजे उदारका कृतीन सरपतकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजू की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. स्वामी जेजू क्रिस्त तुवें तुजे दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय
ससनाच्या ससनाक आमेन. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय असो. तुमच्याही सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसारचे पाप करता ती शेळयांच्या जेवणाका पहिल्यान ती सुभागी. सम्या तुझे भितर उंचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. अमर जाया सर्गींचे मान्ना कौंदादो जाया सौम्या देकाण सर्गींचे पोषणात्मीक जिणयेचे दैवी किंडांत आमकां मोगान एकटावचे दी सौम्या देणे तुझे. प्रार्थुया. श्रेष्ठपर आमच्या बापा, भगवंतीन आसाक तुझ्या पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें वतलेल्या देण्या खातीर तुका दिन वासूं व वाकणी सोयाज्ञा आमी तुका भेटयलो. तांतू आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक घटाय दिवं. ताच्या बळान ह्या संवसारान तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड महिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी सर्गार ससनाच्या ससनाक तुजे महिमेचे कीर्तन गावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
हर एक घडी मोजाची वेताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता हर एक मोजा सुख संतोषान सौम्या तुजो सांगाचो ताप हर एक मोजा कष्टांनी दुखान सौम्या तुजो आधार मागता हर एक घडी मोजाची वेताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता मोगाळ पुत्रा सोवे अंकुआर मरी आशीर्वाद दिवा आमकां भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.